व्हेरी बॅड इन्सिडेंट घडलेलो असा, थर्ड क्लास इन्सिडेंट सारको. ओके, सो इंटिमेट मुवमेंट त्यांचो असलो खबर आसा तो तेंच्यांनी स्पाय कॅमाचेर हिडन कॅमेराचेर न्हू कॅप्चर केलो. हांव शॉक की तो कॅमेरा खंय आसलो पळय तो, हांव सारको शॉक. सो हे गायज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुम्ही? देवाच्या कृपेन तुम्ही सगळी बरी आहा म्हणून मागता. आनी आयज आमच्या कॅमेरा फाटल्यान आसा विवेक. ओके, आनी आयज तुमकां एक व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्क कितें तरी सांगपाक सोदता हांव. माझ्या एका फ्रेंडा वांगडा एक व्हेरी बॅड इन्सिडेंट घडलेलो आसा, थर्ड क्लास इन्सिडेंट सारको. आनी हो इन्सिडेंट तुमच्या वांगडा घडच्या पयलींच हांवें ही तुमकां व्हिडिओ घातली. आयज हांव हरशी आनी कितें ब्लॉग घालपाचो आसलो, बट ही मॅसेज दिवपाक तुमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट आसली म्हणून हांवें आनीक खंयचो व्लॉग घालूंक ना. आनी ही मॅसेज तुमकां दिवपाक हांव परत एकदां व्लॉगान येयल्लो आसा. सो गायज, कितें सांगूंक सोदता जाणा तुमकां, थोडे दीस पयलीं ओके, म्हाजो एक भाव म्हणजे म्हाजो एक फ्रेंड युकेसून गोंयान, युके न्हू कुवेटसून गोंयान येयल्लो. ओके, 6 काय 7 डेजा खातीर. ओके, कितें काम आसलें तेका अर्जंट हांगासर, घराचे कितें प्रॉपर्टीचे इशू आसलो म्हणून बेगीन येयलो तो. आनी म्हाका मेळनासतनाच बाबडो गेलो. ओके, टायमूच ना बाबड्याक तेका. सो जालें कितें, तेंच्यांनी चिंतलें कितें, वयता न्हू 2 दीस बॉम्बे रावया, बॉम्बे कितें काम आसलें तें करया आनी मागीर बॉम्बेसूनच फ्लायट घेवया आनी डायरेक्ट कितें आहा पळय तें भायर सरया म्हणून. आनी तेंच्यांनी कितें केलें, एक बरें 5 स्टार काय 4 स्टार हॉटेल बूक केलें. ओके, म्हणजे कितें म्हणटा, लॉजिंग म्हणटात पळय ते, वॉट एवर इट इज. ओके, वीथ पूल, प्रायवेट पूल आनी तशें अपार्टमेंट कसो, विला कसो समज तुमी. हांव तेंचे तेजें नांव बीन घेयना. ओके, सो तेंचेर ऑलरेडी एक केस चल्लेली आसा म्हणजे त्या हेजेर हॉटेलाचेर. सो जालें कितें जाणा तुमकां सांगता, म्हाजो जो फ्रेंड आसा खबर आसा ते हेजेर गेलो. ओके, तेंच्यांनी 2 दिसाचो स्टे घेतलो थंय आनी कितें कामां आहा ती कामां करप आनी रातचे येवन स्टे करप. आनी हॉटेलान भितर खंय हिडन कॅमेराज आसले, स्पाय कॅम्स म्हणटात पळय ते, हिडन कॅमेराज आसले सगळ्याक. भायली कितें कामां ती केलें, कितें शॉपिंग आसली ती केली आनी येयलो आनी रातचो स्टे केलो. ओके, जालें कितें सांग, भितर आसले न्हू स्पाय कॅम्स आसले भितर. ओके, भितर स्पाय कॅम्स आसले म्हणजे भितर सगळ्याक स्पाय कॅम्स आसले म्हणजे हिडन कॅमेराज म्हणटात पळय ते. आनी जालें कितें, तेंचो जो भितरलो जो इंटिमेट मुवमेंट आसलो खबर आसा, सांगपाकूय बरें दिसना म्हणून हांव हॉटेलाचें नांव घेयना आनी म्हाज्या फ्रेंडाचेंय नांव घेयना. ओके, सो इंटिमेट मुवमेंट तेंचो आसलो खबर आसा तो तेंच्यांनी स्पाय कॅमाचेर हिडन कॅमेराचेर न्हू कॅप्चर केलो. आनी तुमकां खरें, दीस इज ऑन द फर्स्ट डे. कॅप्चर केलो तो खंय तरी अपलोड केलो आनी तो व्हायरल जालो. ओके, व्हायरल जालो सारको, खंय तरी अपलोड केलो पळय थंय व्हायरल जालो. आनी सांजची ती म्हणजे दुसरे दिसा सकाळी खंय वचोन बीन येयली आनी दनपारां जेन्ना ती आपणाच्या स्टेशनाचेर येयली तेन्ना सगळे म्हणजे भितर म्हणजे अशें पळोवन हेंकां म्हणजे एक आसता न्हू सस्पिशियस कसो हे करप तो, तशें पळोवंक लागले, म्हणजे सस्पिशियस कशें पळोवंक लागले. अरे अशें तशें ही चिंततात कितें जालें, अशें कित्याक पळयतात लोक आमकां. ओके, जाल्यार थंयसरले कोण एक कामगार आसली पळय, म्हणजे बरी बायल आसली ती, म्हणजे जाणटी, तेणी येवन तांकां सांगलें की अशें अशें जालां, चॅक करून पळयता जाल्यार खरेंच तेजी व्हिडिओ न्हू व्हायरल जाल्ली. ओके, आनी पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट केली, पुलीस येयले, सायबर क्रायमाचे हेजेर सायबर क्रायमाचे येयले लोक. ओके, आनी ही घटना बॉम्बेची, बॉम्बे घटना घडल्या ही. तुमकां खरें सांगता, झिरो हेल्प फ्रॉम पोलीस. कित्याक सांग, त्या हॉटेला कडल्यान तांकां पयशे वयतात, पुलिसांक पयशे वयता त्या वाटेन. ओके, आनी हे असले खंय थंय पयलीं हेच्या पयलीं कॅप्चर जाल्लेले, पूण व्हडली अशी व्हडलो इशू करूंक ना पुलिसांनी पासून, कित्याक थंयसर हे यूज टू इट जाल्लेले त्या प्लेसीचेर. ओके, आनी त्या प्लेसीचो जो मनीस आहा खबर आसा, पयशे बिशे खावन सगळे सॅड आसलो. पुलीस आफयले, कांयच जावंक ना. आनी त्याच दिसा म्हणजे द नेक्स्ट डे मॉर्निंग तेंची मॉर्निंग काय कितले तरी 3 काय कितें तरी फ्लायट. ओके, वयपाची फ्लायट. सो आतां कितें करपाचें, हेंच्यांनी सायबर क्रायमाक हें केलो, सायबर क्रायमाचे येयले, कांयच जायना. ओके, म्हणजे फुडें जाता फाटीं जाता. आनी हो म्हणटा आमी करूंक ना, तो म्हणटा तेणी करूंक ना, कोणी म्हणटा आमी करूंक ना. हो हॉटेलाचे हे सांगता खंय कोण थंय रुमांक पयलीं रावंक येयला आसतलो, म्हणजे तेंच्यांनी लायला आसतलें, आमी कांय लावंक ना. आनी आमी कशी व्हिडिओ डिलीट करूं, अशें तशें. तुमकां खरें सांगता गायज, सिरियसली तुमकां सांगता, देवाचे इतले उपकार त्या भुरग्याचेर जाणा, इतले उपकार. तुमी पळयला आसतले जुबिन दा आमचो. ओके, तेजे सिंगींग, तेजे सॉंग्स
इतले व्हायरल आसा आणि आयच्या डेटीन तो आमच्या वांगडा ना जुबिन दा. ओके, ही पास्ट अवे आणि व्हेरी गुड पर्सन आणि बिलोंग टू अ गुड फॅमिली. बाय चान्स देवाच्या कृपेन जे तेंचे इंटिमेट मुवमेंट जे कॅप्चर जाताले कॅमेराचेर खबर आसा ते फाटल्यान टीव्हीचेर जुबिनाची म्युझिक चालू आसली लावड, म्हणजे लावड म्युझिक तेणी घातलेलो बेडरुमान त्या, आणि व्हिडिओचेर तेंच्या ते कॅप्चर जाले, म्हणजे कॅमेराचेर ते कॅप्चर जाले, तेजे म्युझिकूय कॅप्चर जाले म्युझिक. आणि आयज काल तुमकां खबर आसा यूट्यूब, सोशल मिडिया, इंस्टाग्राम जावं फेसबुक जावं एनी प्लॅटफॉर्म, वी कॅनॉट कॉपी समवन्स म्युझिक. ओके, एक बऱ्या वेबसायटीचेर समज खंयची व्हिडिओ अपलोड करता जावं खंयच्या युट्यूबाचे प्लॅटफॉर्म, एक व्हडलो प्लॅटफॉर्म युट्यूब, त्या जाग्यार समज कमी व्हिडिओ घालता आणि फाटल्यान समज कोणाचे सॉंग चलता, समज म्हणटा हांव तुमकां जस्टीन बिबराचे बेबी सॉंग चलता आणि दे हॅव अ कॉपीरायट इश्यूज विदीन म्हणटा पळय ते एक 1 hour 2 hour 3 hour, इट मायट बी 6-7 hours ऑल्सो नो. फाटल्यान हांगा म्युझिक चलता, फाट करून तुमचो चॅनल उडोवंक शकता. म्हणजे हांव म्हाजें सांगता तुमकां, म्हाजो चॅनल उडोवंक शकता. जो कोणी जी व्हिडिओ घालता आनी फाटल्यान कोणाचें म्युझिक चलता, कॉपीरायट इश्यू येता आणि ती व्हिडिओ हे जाता. देवाचे कृपेन तेजे इतले नशीब बरें आसलें, तेणी ते म्युझिक फाटी लायलेलें, टाक करून त्या व्हिडिओचेर कॉपीरायट क्लेम येयलो, म्हणजे फाटल्यान म्युझिक वाजता न्हू, कॉपीरायट क्लेम येयलो आणि ती व्हिडिओच उडावली. म्हणजे खंय त्या प्लॅटफॉर्माचेर अपलोड जाल्लेली खबर आसा त्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान व्हिडिओ डिलीट जाली. ओके, व्हिडिओ डिलीट जाली. आतां गायज तुमकां हांव कितें सांगूंक सोदता, म्हाज्या फ्रेंडान त्या जाग्यार ट्रस्ट करून, म्हणजे 4 स्टारान मरे हांव गेला, 20,000 मोडून हांव थंय गेला, हांव रावतलो, म्हाज्या बायलेक घेवन रावतलो, आणि बायलेक घेवन हांव, म्हणजे फॅमिली बायल तेजी, आनीक नाकाल्ले कितें चिंतू नाका तुमी, बायलेक घेवन. आतां आमी म्हणटा 4 स्टारान बरें आसतलें, थंय नाका रे, थंय सादे बाबड्यान थंय नाका, थंय कितें तेंची सेक्युरिटी तेंची सेफ्टी काय आसची ना. बट 4 स्टारान अशें जालें सिच्युएशन गायज. आणि म्हाज्या फ्रेंडाचें नशीब बरें आसलें, तेजेर सॉंगाचेर मुवीचे जे ते सिंगराचे सॉंग चलताले फाटल्यान, ते व्हिडिओचेर कॅप्चर जाले आणि जे प्लॅटफॉर्मार घातलेले पळय त्या प्लॅटफॉर्माचेर कॉपीरायट येयलो आणि ती व्हिडिओ डिलीट जाली. कळ्ळें तुका? हे म्हाज्या फ्रेंडा वांगडा जाला, फाल्यां तुमच्या वांगडा जावं शकता. ओके, आयज काल भुरगे यंग तरणाटे आमचे 18 वर्साचे, 19 वर्साचे, 20, 21, 22 वर्साचे, वॉट एवर इट इज, इवन दो मायनर, वॉट एवर, तेंकां आयज काल सगळ्यांक शोना आहा, जानू डार्लिंग सगळे आसा सारखे उलयता, आणि तेंचे आयज भुरगे आवय बापूय तेंकां हे करिना, तेंचेर ट्रॅक धरिना. जाल्यार कितें जाता जाणा, अशें जाता की चल रे आमी आयज गर्लफ्रेंडाक घेवया आनी डेटीक या. हांव तुमकां भुरग्यांचेच म्हणिना, आमचे असले व्हडले पासून म्हणटा, जे आपणाचे गर्लफ्रेंडाक घेवन एक कितें म्हणटा ते प्रायवेट मुवमेंट्स शेअर करूंक सोदता. आतां तुमी पयला आसतलें, आमी रिसंटली एक व्हिडिओ घातलेली स्विमींग पुलाची, त्या जाग्यार प्रायवेट स्विमींग पूल आसलो, तसल्या जाग्यांचेर कपल्स वयता, केन्ना केन्ना फॅमिली वयता, ल्हान कपल वयता, व्हडले कपल वयता, आमचे असले जावं मॅरीड कपल वयता, तेंकां खबर आसा ना थंय भितर कितें कॅमेराज आसा, कितें आसा कितें ना पळय तें. आणि हो इश्यू जो म्हाज्या वांगडा फ्रेंडा वांगडा जाला तो तुमच्या वांगडा जावं शकता की ना ते तुमी चिंता. सो हांव तुमकां कितें म्हणूंक सोदता काय जाणां, प्लीज जाता तितल्या मॅक्झिमम प्रमाणान कोणी तुमी खंयसरी डेटीक गेल्या तुमच्या फ्रेंडा वांगडा जावं तुमच्या गर्लफ्रेंडा वांगडा, तुमच्या बायले वांगडा एक टायम स्पेंड करूंक गेला जाल्यार प्लीज त्या जाग्याची मातशी इन्क्वायरी करा. आणि आयजच्या डेटीन एक डिवायस मेळटा वे यू कॅन ट्रॅक अ हिडन कॅमेराज. खंयसरी तुमी गेले, हॉटेलान गेले, खंयसरी गेले जाल्यार एक येदो हो डिवायस मेळटा. बाय क्लिकिंग दॅट डिवायस तुका तो डिवायस नियर बाय स्पायक कॅमेरा खंय आहा जावं खंयसर हिडन कॅमेरा आहा जाल्यार तो डिटेक्ट जाता. हांव लिंक आहा जाल्यार ह्या डिस्क्रिप्शनान हेजेर घालता, जाल्यार तुमी वचोन घेवचे मेळटा जाल्यार लिंक आहा जाल्यार, नाल्यार हांव तुमकां एक फोटो घालता, तो फोटोवाचेर तुमी पळयात आणि तोच फोटोवाचेर नांव टायप करा ऑनलायन आनी तो डिवायस घेयात. ओके, सो हो इश्यू जो म्हाज्या फ्रेंडा वांगडा जालो, ओके, तेजे बायलेन म्हणजे ते जाता न्हू की अशें आपणा वांगडा अशें कित्याक जालें, आपूण केन्ना कोणाचें वायट करूंक ना, आनी तेणी स्लिपींग पिल्स घेतली, म्हाज्या फ्रेंडाच्या बायलेन स्लिपींग पिल्स घेतली जस्ट टू सुसायड करपाक. आणि थँक गॉड देवाचे परत एकदा उपकार आमच्या की तेजे ते अटेम्प्ट सक्सेसफूल जालो ना. ओके, आणि दे आर सेफ. बट कितें आहा, आज कोणाक खबर जी व्हिडिओ कोणी अपलोड केल्या तेज्या फोनान ती आजून आसतली. पण जालें कितें, हेजे उपरांत
तेका थोडे थंयसरले पुलीस आसले पळय, म्हणजे मेन पुलीस आसले, SP बीन आसले, तेणी सपोर्ट केल्लो आसा इन अ गुड वे. ओके, व्हेरी गुड वे. बट कित्याक हा एकदा व्हिडिओ पळय हांव हांगाल्यान अंकिताक धाडटा, अंकितान काडून तेका धाडली तशें न्हू व्हिडिओ व्हायरल जाता. आनी हे असले व्हिडिओज आसता पळय ते मातशे तुमकां खबर आसा की बेगीच्या बेगीन व्हायरल जाता. सो हांव परत परत तुमकां रिक्वेस्ट करता आयच्या व्हिडिओन, ओके, ही स्पेशली व्हिडिओ हांव तुमकां घेवन येयला. तरणाटे भुरगे म्हाजे हे व्हिडिओज पळयता आसतले, यंग कपल म्हाजे व्हिडिओज पळयता आसतले, UK, लंडन, कुवेट, गोंयांतल्यान, गोंया भायरसून सगळ्यासून व्हिडिओज पळयता म्हाजे. सो हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता, प्लीज तुमी खंय वयता एक प्रायवेट मुवमेंट तुमच्या फॅमिली वांगडा स्पेंड करपाक जाल्यार प्लीज वयर सकयल सगळ्याक चॅक करा. आनी म्हाका म्हाज्या त्या फ्रेंडान जे धाडला खबर आसा ते पळोवन हांव शॉक जालो. म्हणजे फ्रेंडान म्हाका एक फोटो धाडला, हांव शॉक की तो कॅमेरा खंय आसलो पळय तो, हांव सारको शॉक. ओके, तुमकां सांगता 3 जाग्याचेर कॅमेरा आसलो. एक म्हणटा पळय ते एक बरें वॉच आसले, म्हणजे बेडरूम हो न्हू, बेडा फुडल्यानूच एक व्हडले वॉच आसले अशें. ओके, वॉचाक भितन CCTV कॅमेरा, म्हणजे प्रायवेट स्पाय कॅमेरा. ह्या वाटेन एक स्विच आसलो, ते स्विचाक भितन हिडन कॅमेरा. ओके, ह्या वटेन चार्जराचो सॉकेट आसलो, म्हणजे चार्जर लायलेलो आनी त्या चार्जराक स्पाय कॅमेरा. ओके, आय वॉज सो मच सरप्रायज ते फोटोज पळोवन तेणी म्हाका धाडल्या पळय त्या म्हाज्या फ्रेंडान, की बाबा हे अवी तुमी पासून स्विमींग पुलार वयतात, खंय तुमी प्रायवेट स्विमींग पूल बूक करतात, तुमी भोंवंक वयतात, सारकें न्हू. प्लीज बी सेफ, कित्याक आयज काल कांय गॅरंटी ना आमी थंय फसली, तुमी हांगा गोंयानूच फसों शकता. आनी तुमी ऑलरेडी व्लॉगर, तुमचे हांगाले थंयसरले थंय जावपाक एक सेकंड लागचे ना फाट करून. सो म्हाका खंय तरी ते न्हू म्हाज्या मनाक रिलेट जालें की येस, म्हाज्या फ्रेंडान सांगला ते सारकें, तेज्या वांगडा घडला, आमच्या वांगडा घडों शकता, तुमच्या वांगडा घडों शकता, तेज्याय वांगडा घडों शकता. सो हें जावंक नाका, अवॉयड करपाक जाय. म्हणून तुमी जाता तितले प्रमाणात खंयसरूय वयता जाल्यार प्लीज बी केअरफूल. खंयसरूय तुमी कपडे घेवंक वयता, चेंजिंग रूमान वयता, चेडवांक बायलांक सांगता, चेंजिंग रूमान वयता जाल्यार थंयसरूय वयर सकयल असो पळोवचो. खंय बाथरुमान वयतात खंय तुमी अशें पळोवचो, बेश्टो बारीक नजर मारची की बाबा कितें आहा कितें ना, सारकें सेफ आहा की ना तें. ऑर एल्स यू गायज वील फॉल इन अ बिग मॅस. व्हिडिओ व्हायरल जातली, कोण मोव काळजाचे आसा हेजे भाशेन म्हाज्या भाशेन, आमी मोव काळजाचे, आमच्याकून मोव काळजाचे लोक आसता, ते कितें करता अशें जायत जाल्यार कितें जायना, सहन करपाक जायना, गेलो सुसायड केलो, कितें घेतलें, कितें पियाले, हात कट केलो, आनी कितें केलें, जस्ट टू अवॉयड एवरीथिंग. दिस इज अ अलर्ट मेसेज टू माय डियरेस्ट मस्तीखोर गोवन्स फॅमिली. हांव हात जोडून तुमकां रिक्वेस्ट करता, प्लीज बी सेफ. आनी हे अशें हांवें जे तुमकां आयज सांगला पळय ते मातशें सेफ रावा. हांव एक डिवायसाचो फोटो घालता, तो डिवायस तुमी पळोवचो, खंय तुमकां मेळटा जाल्यार तुमी घेवचो. जो कोणी, हांव आतां डिवायस म्हणटा सगळ्यांक घे म्हणिना, जो कोणी म्हाज्या आनी अंकिता भाशेन ट्रॅव्हलिंग, लायक आमी खंयसरूय भोंवंक वयता, स्टेकेशन करता, आउट ऑफ गोवा बेलगाम गेले, खंय स्टेकेशन केले जाल्यार दीस इज द बेस्ट डिवायस जस्ट टू कीप युअर सेल्फ सेफ. सारकें उलयलो मगो हांव. तूं कितें सांगूंक सोदताय बीन? हांव जाल्यार इतलेंच म्हणूंक सोदता, कोण चेडवा बायलां आसा ती चेंजिंग रूमान बी वयता जाल्यार सदांच सांबाळून रावात म्हणून. ओके, आनी कितें सांगूंक सोदता? सांगू येना न्हू, हांवें खुबशे अशें पळयलेले आसा की चेंजिंग रूमान बी कॅमेराज बी आसता म्हणून आमकां टेन्शन जाता, तशें आमच्या आवय बापाय कडेन बाय मिस्टेक तो व्हिडिओ पावलो जाल्यार तांकां आनीक टेन्शन जातलें, सारकें? हय तर आवय बापूय बाबडो खंयसरूय वचून सुसायड पासून करपी आपणाच्या भुरग्यांचें अशें जाला तें पळोवन. सो गायज, इट्स अ हंबल रिक्वेस्ट, हांवें कितें सांगलां ते प्लीज नोट डावन करा. आनी हे तुमच्या वांगडा जावं नाका म्हणून प्लीज अलर्ट रावा. आनी आमच्या चॅनलाचेर तर नवे आसा, लायक शेअर सबस्क्रायब. आनी कालचो व्हिडिओ तुमी कोणी पळयलो आसतलो, इन गोवाचो चॅनल पळयल्लो आसतलो, कितें म्हणटा आमी इन गोवाचेर शायन जाली म्हणजे आमची एक जी मेसेज युट्यूबार आमी घातलेली ती न्यूज चॅनलार आपणाच्या माध्यमान करोडाच्या लोकांनी, हजारांच्या लाखांच्या लोकांक डिलिव्हर केलेली आसा. सो दिस इज रियली अ बिग मुवमेंट की आमचे न्यूज चॅनल पासून व्हिडिओज घालपाक लागल्या आयच्या डेटीक, आनी आमची मेसेज हजार लोकांक वयता. हांव त्या व्हिडिओ खातीर फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू म्हणूंक सोदता एरन फर्नांडीस आनी तेज्या मामीक, की ती बाबडी आमच्या वांगडा येयली जस्ट टू प्रोवायड हेल्प.
आणि अशें बरें दिसता. सो गाईज आमी तिका प्रॉमिस केल्या ते जाणटे कमला नायक हे काकी की आमी तिका इंडक्शन दितले, तेजे वयले सगळे आयदनां दितले, फॅन दितले आनी बारीक सारीक आयटम्स दितले. सो गाईज दोज हू आर इंटरेस्टेड फुडें सरून तिका हेल्प करपाक सोदता जाल्यार कायंडली मेसेज मी पर्सनली. अविनेश बिग बॉय टॉयज म्हाजो इंस्टाग्राम आयडी आसा, मस्तीखोर गोवन्स म्हाजो इंस्टाग्राम आयडी आसा, और कॉमेंट डावन बिलो. ओके, आणि दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल लायक शेअर सबस्क्राईब. हांव मेळटा तुमकां नेवी आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टिल दॅन टाटा, गुड नायट आनी किंवा बाय बाय.